आमी हांगासर भायर बसता न्हू, आमकां हांगासर वत बसता कितें तरी चेंज जावंक जाय न्हू. आमकां मेन म्हणजे मार्केट जाय, कित्याक हो सन हो उदक सगळो भितर पडटा, थंय मागीर नुस्तेकार कोण बसना, मागीर हांगा बसतात. हांगा बसले काय प्रॉब्लेम जाता. म्हाका आमकां ही शेड जाय, म्हणजे हांगा सावडी पण तुम्ही मागणी केल्ली? केल्यात, पूण करता म्हणून आमकां दिला न्हू, सांगता करता करता म्हणून सांगला. कितली वर्सां जाली अशेंच तुम्ही बसता? खूब वर्सां जाली. सध्या आमी आसात मोरजे नुस्त्याच्या मार्केटान आनी हांगासर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता, हांगासर नुस्त्याचें मार्केट आसा, बांदिल्लें आसा. पण हांगासर जी नुस्तेकारां बसता तांचो मेन प्रॉब्लम आसा की तांकां हांगासर बसपाक मेळना, कित्याक तांकां हांगा डायरेक्ट ती म्हणटात हांगासर आमकां सूर्य लागता, उजवाड लागता, हांगासर दोळ्याचेर बसता, ताका लागून तांकां खूब त्रास जाता. ताका लागून जी सगळीं नुस्तेकारां आसात, जी बायलो आसात, ती सगळीं भायर बसतात. भायर बसले की तांकां परत प्रॉब्लम जाता, भायर बसले की तांकां उठयतात. सो तेंच्यांनी इतली मागणी करून सरकारा कडेन की आमकां हांगासर बसपाक प्रॉपर शेड दिया, तरी सुद्दां तांचो हो प्रश्न सुटावो जावंक ना. तुमी हांगासर पळोवंक शकतात कितलींशीं नुस्तेकारां बायलो आसात जी हांगासरलो हो जागो सोडून ती भायर बसला. आनी हे जे बाजार आसा, हांगासर जो बाजार बांदिल्लो आसा तो रिकामीत आसा. सो हांगासरलो ह्या मार्केटाचो मेन प्रॉब्लम म्हणटा ती हांगासर मार्केट आसून सुद्दां बसपाक ती हांगासर बसूं शकना, कित्याक तांकां शेड ना. हांगासर तुमी पळोवंक शकता, हांव सुद्दां हांगा उबें आसा, पण सारकें वत लागता. सो हो मेजर प्रॉब्लम हांगासरलो. आनी तांच्यांनी इतले रिक्वेस्ट करून सुद्दां खंयच्याच गव्हर्मेंटान, हांगासर खंयच्याच आमदारान ताजी दखल आजून पर्यंत घेवंक ना. घडये आतां इलेक्शनच्या टायमाचेर परत हांगासर काय आमदार येतले, काय हांगासर जे उमेदवार रावल्यात मतदान ते येतले आनी तांकां परत आश्वासनां दितली. फक्त शेडीच्या नांवाचेर फक्त तांकां मेळटात ती हांगा फक्त आश्वासनां.